नमस्कार. आवाज गोयचे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मोबार दर्या वेळेवयली 20 मीटर रेंव गेल्या व्हांवून. प्रशासनान बेगोबेग करची उपाय येवजण थळाव्यांची मागणी. कलरीज रेस्टॉरंटाचे उरिल्ले बांदकाम मातये भरवण करपाचें काम दुसरे दिसाय चालूच. मामलेदारांचे उपस्थितीत अतिक्रमण हटाव पथका कडल्यान काम सुरू. दुबावे सुधीर सागवान आनी सुखविंदर सिंग हांकां 13 दिसांची न्यायालयीन बंदखण. म्हापशेच्या JMFC कोर्टाचो निवाडो. बेतोड्या फुटली उदका पायपलायन. हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेले फुकट. मुंडवेल वास्कोच्या बस स्टँडाची जाल्यार सामकी अवतिकाय. बस स्टँड जातलो केन्ना? थळाव्या लोकांक पडला प्रश्न. आनी सांताक्रूज शेतांत सापडले मानगे. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताका धरून सुरक्षीत जाग्यार व्हरून सोडले. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. पावसाच्या दिसांनी मोबोर दर्यादेगेर सुमार 20 मीटर रेंव व्हांवून गेल्या. थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. संबंधीत प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग उपाय येवजण करपाची मागणी तांणी केल्या. दर्यादेगेवयली रेंव व्हांवून गेल्ल्यान उदक घरांनी भरतलें असो भंय लोकांनी उक्तायल्या. आमगेलो इरोजन जावन बिचीस कसडोत वयताय मुखार येत वयताय आमगे घरां पावता उदक. सो तेणे आमकां गव्हर्मेंटान आतां बरें लक्ष घालून बरी स्टडी करून हें कितें प्रोटेक्टीव वॉल काडून आमकां सांबाळपा जाय. हें आमी सांगनाय तुका. हें तुका CRZ नोटिफिकेशनाचेर सांगता 2011 दॅट इज कोस्टल कम्युनिटी हॅज टू बी प्रोटेक्ट. इवन त्या दोयऱ्या कडेन लोक आहाय सारके न्हू पयलींचे लोक बिफोर 1991 तांकां प्रोटेक्ट कराय म्हूण. सो गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालपा जाय आनी मातशें तें इरोजनाचेर तुमी चोयाय स्टडी कराय आनी कितें जाल्यार आमकां प्रोटेक्ट कराय थिंगा. कितें आमगेले उदक येयलें आमगेले फॅमिली काबार जातले मोतले काबार जातले. सो मातशें हेचेर तुमी लक्ष घालचो आनी इरोजन म्हणटाय तें मातशें तुमगेले हेचेर दोचें कितें मुखार टेबलाचेर घालून दोचें आनी तुमी तें डिस्कस करून आमकां प्रोटेक्ट करचें. कल्लीस रेस्टॉरंटचे उरिल्ले बांदकाम मोडपाचे कारवाई शेनवारा सकाळी परत सुरवात जाली. मामलेदाराचे देखरेखी खाला अतिक्रमण विरोधी पंगडाचे कामगारांनी रेस्टॉरंट मोडपाच्या कामाक सुरवात केली. शुक्रारा सर्वोच्च न्यायालयान रेस्टॉरंटाच्या एका भागात स्टे ऑर्डर दिल्ली. अंजुना पुलिसांनी ह्या रेस्टॉरंटाची परत पळोवणी केली. फकत एकूच भागात स्टे ऑर्डर आशिल्ल्यान शेनवारा परत रेस्टॉरंट मोडपाचे काम चालू केलें. हरियाणाची भाजपा फुडारी सोनाली फोगट खून प्रकरणात अटक केल्ल्या सुखविंदर सिंग आनी सुधीर सागवान ह्या दोग आरोप्यांक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 13 दिसांचे न्यायालयांत बंदखणीच्या ख्यास्त दिसून आयल्या. 2 दिसांची अतिरिक्त पुलीस बंदखण सोंपल्या उपरांत आयज ताका परतून न्यायालयांत हाजीर केलें. गोंय पुलिशेन सोनाली फोगटाच्या हरियाणांतल्या घराची आनी फार्म हावजाची तपासणी केल्या उपरांत तशेंच सोनालीच्या डायरींतल्यान नोंदे वयल्यान केल्ल्या चौकशी उपरांत ह्या केशीन पुलीस बेगीनूच एक ठाम निष्कर्षाचेर पावतले.
शुक्रारा फोण्या बेतोडा वाठारांतल्या वॉर्ड 6तल्या पंचायती लागसार आशिल्ली उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. शुक्रारा थळाव्या लोकांनी उदकाचो उणाव सोंसचो पडलो. अधिकाऱ्यांनी ह्या घडणुकेचेर पुराय आडनदर केल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. बेगोबेग उदकाची पायपलायन सारकी करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. मुंडवेल वास्को वाठारांतल्या कदंबा बस स्टँडाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या. बस स्टँडार पडिल्लीं फोंडकुलां फातरांनी आनी मातयेन पुरयलीं खरीं, मात बस स्टँडाचें काम केन्ना सुरू जातलें काय असो प्रश्न थळाव्या लोकांक उपरासला. ह्या फोंडकुलांक लागून प्रवाशांक तशेंच गाडयो चलोवप्यांक बरोच त्रास जाता. तशेंच पावसाक लागून फोंडकुलांनी उदक सांठोवन उरता. ह्या चिखलाच्या रस्त्या वयल्यान बशी वतात, हाका लागून उदक हेर कडेन पातळटा. देखून प्रवाशांक चिखलांतल्यान वाट काडून पावलांनी काळजीपूर्वक मुखार वचचें पडटा. संबंदीत लोकांनी खड्ड्याची दखल घेवन खड्डे भरले खरे, पूण व्हड प्रमाणांत चिखल आशिल्ल्यान बस स्टँड वाठाराची दुर्दशा वाडत आसा. शुक्रारा सांताक्रूज वाठारांतल्या शेतांत सापडिल्ल्या मानग्याक राना अधिकाऱ्यांनी जीवदान दिलें. जाळयेच्या मजतींत राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आनी कांय लोकांनी मेळून ताका धरले आनी उपरांत ताका सुरक्षीत जाग्यार सोडले. शेतांनी मानगे येता देखून थळाव्या लोकांच्या मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. तशेंच शेतांनी वचपाक लोकांच्या मनांत भंय निर्माण जाला. भाजपा फुडारी आनी अभिनेत्री सोनाली फोगट हिच्या मरणा कडेन घुवळी वखदांचो संबंद आयल्या उपरांत गोंयांत घुवळे वखदांचो विशय परत चर्चेंत आयला. ताचे फाटभुंयेर फाटल्या 8 म्हयन्यांत राज्यांतल्या घुवळी वखदां स्मगलिंगांत व्हडा प्रमाणांत वाड जाल्या आनी जप्त केल्ल्या घुवळी वखदांचें मोल दुपेटीन वाडलां हें सांगकार आयलां. अंदू जानेवारी ते ऑगस्ट मजगतीं पोरूंचे तुळेंत 48.52% चड घुवळी वखदां जप्त केल्याचे आंकडेवारीन दिश्टी पडटा. पुलिसांचे घुवळी वखदां विरोधी पंगड, गुन्यांव फांटो आनी हेर पुलिसांनी तशेंच कोंकण रेल्वे पुलिसांनी फाटल्या 8 म्हयन्यांत घुवळी वखदां कडेन संबंदीत 74 गुन्यांव नोंद केल्यात. तशेंच 3,81,81,000 रुपये मोलाची 108.19 किल घुवळी वखदां जप्त केल्यात. घुवळे वखदां प्रकरणात 2021 83 जाणांक अटक. ड्रग्ज वेव्हार आनी सेवन संबंदीत 79 घुवळे वखदां प्रकरणांची नोंद जाल्या, जाल्यार 3 जाणांक अटक केल्या. हातूंत 65.06% म्हळ्यार 54 जाण भायल्या राज्यांतले, 21.68% प्रकरणांत 18 गोंयकार, जाल्यार 13.15% प्रकरणांत 11 विदेशी पर्यटकांचो आस्पाव जाला. भायल्या देशांतले चडांत चड म्हळ्यार 7 नायजेरियन, रशियन आनी आवेरीच्या दरेकी 2 दुबावितांचो आस्पाव आसा. घुवळे वखदां प्रकरणांत 2022 82 जाणांक अटक. फाटल्या 8 म्हयन्यांत ड्रग्ज वेव्हार आनी सेवन संबंदीत 74 गुन्यांव दाखल जाल्यात, जाल्यार 82 जाणांक अटक केल्या. तातूंत सगळ्यांत चड 51.71% म्हळ्यार 45 जाण भायल्या राज्यांतले, 19 गोंयचे, जाल्यार 19.40% म्हळ्यार 18 विदेशी पर्यटकांचो आस्पाव आसा. विदेशी दुबावितां मदीं सगळ्यांत चड म्हळ्यार 10 नायजेरियन, 2 रशियन, जाल्यार युगांडा, नेपाळ, लिबेरिया आनी जपानाच्या दरेका मनशाचो आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत गुन्यांवाचें प्रमाण वाडत आसा. खून, फारफेट, चोरी प्रकरणां, अपहरण अशा तरेचे प्रकार दिसान दीस वाडपाक लागल्यात. तेच प्रमाण आत्महत्यांची संख्या अकस्मात 300 पावल्या. देखून ह्याच फाटभुंयेर जागृताय हाडपा खातीर गोंयच्या नर्सिंग इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनी शेनवारा 10 सप्टेंबराक संवसारीक आत्महत्या प्रतिबंधक दीस म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत मनयलो.
ह्या निमतान रस्तो नाट्य स्वरुपांतल्यान जनजागृताय निर्माण करपाचो यत्न केलो. हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है. व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो ध्यान लगाकर मेहनत करे. वैसे समाज में ऐसी घटनाओं का साथ देना चाहिए. अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करना चाहिए. आत्महत्या करना आपकी समस्या का हल नहीं होता. एक ही है जीवन, एक ही है जान, सम्मान करो इस जिंदगी का, जो है भगवान का वरदान. आज 10 सप्टेंबर 2022 10 सप्टेंबराक आमी जागतीक आत्महत्या विरोधी दिन म्हणून मनयतात. तर आमच्या डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो नॉर्थ गोवाच्यान चालू आसा ताणें एक नुक्कड नाटकाचो प्रोग्राम दवरलेलो, कॉम्पिटिशन दवरलेलें. हे 4 जे नर्सिंग कॉलेजीस आमचे गोंयचे आसा ताणें आपली नाटकां अरेंज केली, प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालें. हांगा नाटकाचें उक्तावण जाल्लें आसा आनी ही नाटकां घेवन आयचे सकाळ आमी गोंयभर फिरून ही नाटकां प्रदर्शीत करतले. हातूंतल्यान लोकांनी हें समजून घेवपाचें की आत्महत्या ही वाट न्ही. जरी करून आमच्या लक्षांत केन्ना केन्नाय आत्महत्ये विशयी विचार येता, तर आपणे तो विचार लोकां फुडें मांडचो, आपल्या आवय बापाय फुडें मांडचो, आपल्या मित्र मंडळा फुडें मांडचो, आपल्या कावन्सिलरा फुडें मांडचो. गोंयांत मराठी भाशेचें म्हत्व वाडोवप ही आमची प्राथमिकताय आसतली अशें महाराष्ट्राचो शिक्षण मंत्री दीपक केसरकार सांगता. गोंय मुक्त जाल्या उपरांत महाराष्ट्रान गोंयांक लायट, अर्थीक मजत आनी जायत्या मळार सहकार्य केल्ल्याचें केसरकारान ह्या वेळार उलोवन दाखयलें. शेनवारा गोंयांत आयल्या उपरांत केसरकार उलयतालो. Goa shares very good relations with Maharashtra, and the initial stage of Goa, Maharashtra used to take care of supplying electricity, supply financial institutions to government, and so many other things. But one thing I'll definitely try to have a tie-up with Goa government, and that is regarding Marathi language. We spend a lot of money on development of Marathi language all over the world. So there are certain areas where Marathi is being spoken. In Indore, in Madhya Pradesh, and in Gwalior it is spoken, in Panipat it is spoken, in Goa it is spoken, in Belgaum it is spoken. So Marathi is one of the major language of India. Promotion of Marathi will be our priority, especially for Goa. And then we can have joint ventures for tourism development in Goa. जमीन हडप प्रकरणातल्या सगळ्या केशीचेर कारवाय करतलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. जमीन हडप प्रकरणात कोणाकूच सैल सोडच्यो नात अशें तांचें म्हणणें. जमीन हडप प्रकरणात पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाप दिली. एसआईटी के पास जो वही नहीं, जो एसआईटी के पास कंप्लेन आएगा उस सभी के ऊपर एक्शन दिया जाएगा. जो कोई कंप्लेन देता है उसके ऊपर 100% एक्शन होगा.
माध्यमिक विद्यालय बायणा आणि मुरगांव पालिकेच्या जोडपालवान नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मॅनेजमेंट अँड सस्टेनेबल फिशिंग हांणी शेनवारा बायणा दर्या देग नितळ केली. या मोहिमेक वांटेकार जाल्ल्या स्वयंसेवकांनी बायणा दर्याचो सुमार 1 किलोमीटर अंतराचो भाग नितळ केलो. दिसान दीस दर्यांत कोयरांचें तशेंच प्लास्टीक प्रदूषण वाडिल्ल्या कारणान ह्या नितळसाणीच्या जनजागृती मोहिमेचें आयोजन केलां. आज नेटफिश संस्था मुंबई आणि गव्हर्मेंट स्कूल बायना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण आंतरराष्ट्रीय सागर किनारा स्वच्छता दिवस साजरा करत आहोत. या दिवसाचं महत्त्व असं आहे की दिवसेदिवस समुद्रामध्ये कचऱ्याचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे, प्लास्टिक प्रदूषणाचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे आणि यासाठी जनजागृती करण्याच्या हेतूने या कार्यक्रमाचं आयोजन आपण केलेलं आहे. तर यामध्ये आपण घोषणा देतो आहे सेफ सी क्लीन सी, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर. तुमच्या सरकारान नेमिल्ल्या SITचेर तुमकां विश्वास ना हें चल्लां कितें? तृणमूल काँग्रेस प्रश्न विचारला. जमनीच्या बेकायदेशीर वेव्हारांत आपलें नांव उक्ताडार येत म्हूण कांय जाणांक भिरांत पडल्या. ताकाच लागून ते CBI चवकशेची मागणी करतात असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी राजन डी मेलोन केला. साल्वादोर दी मुंद वाठारांतलीच कित्याक कोमनीदादाची सगळ्या प्लॉटांची जाता तितल्या बेगीन चवकशी करात अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. पळयात तो कितें म्हणटा तो. दलाल आमचो तूं माग रे, आपूण मागीर करतो आमी सगळें डायवर्ट करपाचें. आतां प्रश्न एक येता, political doubt he clear that he himself being a cabinet minister has no confidence in the SIT that they can do the investigation and reach to the bottom of it. Therefore he is talking about CBI and ED. So amche mat cabinet minister is accepting. We don't accept CBI and ED. No way. We are still maintaining a judge should be there, supersede, overseeing this entire investigation. तो मागता CBI ED हो म्हणटा वेलकम. याच सांगतात, सगळं सांगतात, ऑपोजिट बॉम्ब मारतात की CBI आणि ED आर ऍक्टिंग एज अलाइज ऑफ द BJP आणि हो वेलकम करता. हेणें धांवचें मरे. एक BJPचो मिनिस्टर थ्रू आउट इंडिया तर इंडियानी केला चार्ज जालें. म्हणजे म्हाजो प्रश्नांत एक आसा, इज द SIT हू हॅड समटायम्स बॅक सेड that there are politicians' name coming up, is the SIT about to rope in this political clout? By saying that he has shown no confidence not only in the SIT, no confidence in the Chief Minister for appointing an SIT. But the idea behind it is, according to me, is the SIT is coming very close to trap him. Otherwise, why should he ask for that? And by doing so, again, I am repeating, he has shown, he says, I am the person who asked for SIT. Fatinga, तुवें हाऊस कमिटी मागलेलो सेक्युलर कम्युनिटी प्रॉपर्टीचे पळोवपाक, एक्स मिनिस्टर BJPचो प्रॉपर्टी पळोवपाक. कितें केलें तुवें? ऑन द कॉन्ट्ररी हांव कोर्टान गेलो, ऑर्डर हाडली ती सगळी जप्त परतून हाडपाची. एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर आय सेंड हिम अ लीगल नोटीस ह्या फटिंगाक. शुक्रारा डोंगरी वाठारांतल्या थळाव्यांनी सार्वजनिक गणपती बाप्पाक व्हडा उमेदीन विसर्जन केलें. ह्या वेळार सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हाजीर आशिल्लो. बाप्पाच्या भक्तांनी दिंडी घालीत बाप्पाच्या नांवाची घोशणा दीत बाप्पाक निरोप दिलो. शुद्ध चतुर्थीला केशी तू मुक्कामाला. पहिला नमन पहिला नमन पहिला नमन गणपतीला. पहिला नमन पहिला नमन पहिला नमन गणपतीला. पहिला नमन पहिला नमन पहिला नमन. गोंयभर चवथी निमतान खासा गणेशोत्सव मंडळान गणपती पूजन 1:30, 5, 7, 9, 11 तशेंच 21 दिसांचे विसर्जन करतात. गोंयच्या अशाच एका गणेशोत्सव मंडळाचो गणपती फाटल्या 11 वर्सां सावन चिखली हांगा दाबोळेचो राजा ह्या नांवान फामाद आसा.
ह्या मंडळाच्या वांगड्यांनी मेळून अंदू वर्सा सुमार 1 कोटी रुपयांचे बजेट थारावन सरपंच कमला प्रसाद यादव हांच्या सहकार्यान गणपती स्थापीत केला. गोंयच्या मुरगांव तालुक्यांतलो हो सगळ्यांत चड पयशांचो आनी मोलादीक असो गणपती सध्या आकर्शणाचो विशय जावन आसा. त्याच भायर मंडळान वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन करून ह्या वर्सा व्हडा उमेदीन चवथ मनयली. दाबोलीमच्या राजा हो आमचो 11वो वर्स 2012 आमी स्थापना केल्ली. तेन्नाच्यान देवाच्या आशिर्वादान न्हू फूल दाबोलीम चेंज जाला. तुमी पयले आसतले एक 10 वर्सां पयलीं दाबोलीम कशें आशिल्लें. जेन्नाच्यान दाबोलीमचे राजा दाबोलीम हांगा येवन आमी स्थापना केली पळय तेन्नाच्यान फूल दाबोलीम डेवलप जाल्लें आसा. आज आमी हो 11th इयर. सो 11th इयर आमी एक ग्रँड सेलिब्रेशन करपाक चिंतलेले आहले आनी सक्सेसफूल सुद्दां जाल्ला. आज 11th इयर विसर्जनाक घेवन वयतले आमी. सो टोटल आमी जेन्ना प्लॅन केल्ले पळय 1 crore बजेट. सो आज हो फूल तुमी पळयतात मंडप आसा, जे लॉटरीची प्रायजी आसा, जे व्हडले व्हडले प्रोग्राम्स आसा, इंटरनॅशनल सिंगर, नॅशनल सिंगर्स हे ते. सो टोटल 1 crore बजेट धरून आमी हे प्रोग्राम केल्ले. सो आज हो सक्सेसफूल जाल्लो आसा आमचो प्रोग्राम आनी देवाच्या आशिर्वादान विसर्जन सुद्दां बरे भाशेन जातलें आनी देवाक मागता की दाबोलीम एक बरे भाशेन आमकां युनिटी करून रावपाक बुद्धी दिवपाची. हो शेड जे पळयता तुमी हे शेड ऑलमोस्ट एक 22 लाखाचो शेड हो. ऑलमोस्ट 1000 लोक कॅन एकोमोडेट हांगा. मागीर हे फाटी लॉटरीन आमी 5 कार आनी 5 बायक प्रायज धरलेली. मागीर जे तुमी LED स्क्रीन पळयता 3 LED स्क्रीन आहा टोटल. एक देवाच्या फाटल्यान, एक स्टेज आसा जे प्रोग्राम करता पळय तेजे फाटल्यान आनी एक फॉर एड जे कोणी आमकां सहयोग केलो तेंचो एडाक लागून दिसभर आमी ते डिस्प्ले करताले. सो 3 LED स्क्रिनाचे कॉस्टिंग ती LED स्क्रीन आमी कोल्हापूरच्यान हाडलेले. सो 4.5 लाखाचे तेंचे रेंट LED स्क्रिनाचे. मागीर जे लॉटरीचे प्रायजीस आहा ऑलमोस्ट 45 lakhsचे ते प्रायजीस लॉटरी प्रायजीस. देन सिंगर फ्रॉम वाराणसी तो भक्ती गायन रवींद्र ज्योती तेका 2 लाख. मागीर कवी संमेलन तेका 1.5 लाख. डान्स कॉम्पिटिशन 1.5 लाखाचो खर्च येयला आमकां. घुमटा आरतीन 1.5 लाखाचो खर्च येयला. देन रॉकर्स तेतून KGF 2 तो सॉंग म्हणला तो आमचो नायक ब्रदर्स तेंचो ऑर्केस्ट्रा आशिल्लो. सो अशे खुबशे प्रोग्राम आशिल्ले आमचे. मोदक मेकिंग कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन, देन ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन भुरग्यांक लागून खुबशे प्रोग्राम. आनी काल आमी ते सगळे प्रायजीस बी डिस्ट्रिब्यूट केले. आमचे मोहन गुदिरो सर येयले, तेजो चीफ गेस्ट. मागीर गेस्ट ऑफ ऑनर वास्को MLA दाजी सर येयले. शुक्रारा अनंत चतुर्दशी दिसा गोंयांतल्या 10 दिसांच्या गणपतीचे गणेश भक्तांनी व्हडा भक्तिभावान विसर्जन केलें. भाविकांनी निमण्या दिसा गणपतीचे निमणें दर्शन घेवपाक व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. 2 वर्सां उपरांत आयिल्ल्या गणपतीक निरोप दिवपा खातीर खासा मिरवणूक काडिल्ली. लोकांनी नाचत गायत गणपती बाप्पाक निरोप दिलो. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या म्हणीत गणपती बाप्पाक पावयले. मात गणपती भक्तांची सेवा अजून सोंपूंक ना. अजूनय गोंयांत 21 दिसांचो गणपती बाप्पा विराजमान आसा. अणजुणेच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात 2 वर्सां उपरांत मोठ्या उमेदीन गणपती पुजेक लायला. ह्या फावट अणजुणा पुलीस स्टेशनाचेर रामायणाचो सुंदर देखावो उभारिल्लो दिश्टी पडटा. कोरोना महामारीच्या काळांत निर्बंध आशिल्ल्यान गणपती पुजेचेर मर्यादा आशिल्ली. पूण ह्या वर्सा 11 दीस गणपती उत्सव मनयले. 10व्या दिसा सत्यनारायणाची पुजा आशिल्ली आनी त्या उपरांत महाप्रसाद आशिल्लो.
आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.